लीगल एडवायझर इम्पॉर्टंट लोक न्ही तेमकां तर हे आसता काय खबर आहा की सगळे तितून पळय एक तरी व्हडल्या हितून हे आसता सरकाराचो हे आसूं शकता तेंकां मदत आसूं शकता आमी ह्या प्रमाणे वयता आमकां तशें वयचें पडटा काल आता आमदारान एक इशारो दिलो पळय काल एक आमदारान आमदार इशारो म्हणता, दिलो, जर झाले जाल्यार आमी झालो बंद जाल्यार करता. घुसतलो म्हणून खंय आता घुसपाचो आसा तो ते आतां हांव त्या एका मिटींग ना कळ्ळें न्हू हांवें तें आयकलां अशें पण हांव आणि एक सरपंच बाब काल जी मिटींग जाले पळय एक सपोर्टान जालें आनी एक विरोधान जालें तेतून कोण विरोधान आसले ते गांवांतले असले की सपोर्टान आसले ते गांवांतले असले रिपोर्टान आमचे ते सगळे गांवांतलेच आसले नागळीतले आणि जे हांगा विरोधान येयले ते आमचो सपोर्ट आहा विरोधान जे असले विरोधान ते कोण असले का म्हणटा विरोधात म्हाका दिसता सगळे आमचे पेडणेकार आसतले पण ते भायले आमचे नागळचे सन्मान धारपेच्या खातीर काय आमच्या वडला खातीर सरपंच आता तुम्ही परवानगी दिल्या फाल्यां येता खातीर आमी खबर आहा आमकां की सन्मानान लोकांक मरण येता तुमच्या धारगळचो जर युवक फाल्यां थंय कितें जालें दुर्दैवान म्हणुया आमी तेका पंचायत जबाबदार आसतली ना आम्ही कितें केला त्याचं कंडिशन घालतले आणि त्या प्रमाणे कितें जे जे कंडिशन आसा तुमकां अधिकार आहा कंडिशनाक लागून आमकां आमची जी ऑथॉरिटी आसा त्या प्रमाणे जे आमकां जे जाय त्या प्रमाणे आमचो सचिव आसता ताका आमी सांगलेलें आहा की जे कंडिशन आहा ती मेळ्ळ्या शिवाय आमी फुडलो प्रोसेस करपाचो बट सरकार तुमच्या आमदारांक विश्वासान घेयना तेका बायपास करता तुमकां तो फाल्यां तुमचें सरकार आयकतलो तुमकां पंचायतीक अधिकार आसतलो तुमी बंद करपाक अधिकार आहा फाल्यां जर थंय कितें जालें जाल्यार पंचायतीक अधिकार आसा तुमकां अधिकार आसा तुमी हें क्लॅरिफाय केला तुमच्या लिगल एडवायझरा कडेन आमकां लिगल एडवायझरान अशें म्हटलां की अशें पयलीं सुद्दां जे झाला जे कार्यक्रम त्यांना अशें हे दिल्ले आसा आनी त्या प्रमाणे तेंचे कितें आसात पळय आनी त्या प्रमाणे ते फॉलो करतात कार्यक्रम करतात त्या प्रमाणे म्हाका ते करचे घेवचे पडटा आता म्हाका सांगा तुमचेर दबाव कसलो येवंक ना सरकार हाडूंक ना तुमकां आतां एक समज गार्बेजची गाडी दिता किंवा एम्ब्युलन्स दिता म्हणून तुमी ताका मंजुरी दिता आता बाकीचे पंच आहात त्यांच्यानी खूप सरपंच पद भोगला त्यांच्यानी गावा खातीर हिता खातीर केलं त्यांचो केन्ना असो मनान विचार आयलोच ना तुमच्या हांव सरपंच जे नेतात म्हाका म्हाजे बाकीची बॉडी आसा तेंचो विचार घेवन फुडें वयता आता डायरेक्ट तुमचा निर्णय झाला न्हू त्याच्या पयलीं तुम्ही बाकीच्या 500 मिटिंगेन विषय इलो हो की आमी ताका परमिशन दिवचे काय दिवया नाका अशें तेन्ना दिसलें ना तुमकां बाकीच्या पंचायती विश्वास जेन्ना आमचे कडेन ऍप्लिकेशन इले लगेच तुम्ही मिटिंग आपयली न्हू आपयची पडली न्हू पण तांकां तेच्या पयलीं कित्याक आपोवंक ना बाकीच्या पंचांक आता ते विरोधकच धरया जे 4 आहात ते तुमचे तेका आमी पयलींच काडला कॉल लेटर अशी मिटींग बाबा अर्जंट दवरल्या म्हणून न्हू त्याच्या पयलीं तुम्ही ठराव मंजूर जावच्या पयलीं कित्याक घेवंक ना घेवंक जायना म्हणजे तांकां विश्वासान घेवप ना हाची ती मिटींग आसली तुमची मंजुरी दिवपाक आम्ही विश्वासात घेतलेलं आसा ते कितें विचार आसा ते मांडा म्हणून आयज कोणी कोणी अपोज केलो खंयच्या पंचांनी आज 4 पंचांनी अपोज केलो कोण पडले नांव आमचे भूषण नाईक आमचो अनिकेत साळगांवकर आणि हरमल चार काय सांगा हॉस्पिटल लागीं आसा ऑपोजीट आसा लांबय ना 305